वाळपय 70च्या उदरगतीचे आणि दैनंदिन व्यवहाराचे मुखेल शार. वाळपयची पालिका 10 वॉर्डांची. फाटल्या 10 वर्सांसावन पालिकेचेर आमदार विश्वजीत राणेचे वर्चस्व आसा. वाळपय बरे प्रकल्प आयल्यात, मात ते सांबाळपाक पालिका सामकी फेल गेल्या म्हणून लोक उलयतात. प्रुडंटाच्या पालिका रणमाळेंत वाळपयचेर खासा रिपोर्ट. वाळपय सरकारान बांदिल्ल्या नव्या बस स्टँडार वचपाक रस्तो अरुंद आसा. बसींक थंय वचपाक देस्पेस जाता म्हूण लोक उलयतात. बस स्टँड केल्या पूण अजूनय थंय बशी वचपाच्यो मातशें सुरू जावंक ना. बाजारांतच मातशे रावतात. सरकारान बस स्टँडा वेल्या कम्युनिटी हॉलाचे बेगोबेग उक्तावण करचे आनी तो लोकांक वापरपाक दिवचो म्हूण लोक मागतात. जो एक म्युनिसिपालिटीचो एक हॉल उरला, तो हॉल काँग्रेसच्या टायमार जाल्लो, पण जाल्यार तुमी बीजेपी सरकार जर तुमची आसा जाल्यार तुमी तो पूल करा आनी लोकांची समस्या सोडात. वार्ड नंबर 10 लोक उक्त्या गटारांक लागून बेजार आसात. पालिका बारीक बारीक प्रश्नाचेर लक्ष दिना म्हूण लोक बेजार. So as a person of ward number 10 only, I can see around there's a lot of gutters, there are a lot of during the rainy season all that overflow of all the garbage. वाळपय पालिकेच्या ग्राउंडाची दुर्दशा जाल्या. ग्राउंडा कुशीक आशिल्ले पालिकेची व्यायामशाळा बंद पडल्या. आनी कितलेक वर्सां जाल्या अजून ताका हें करूंक ना. पोलिंग सारकें ना, मदीं मदीं गोरवां येता, गेटय सारकी तेंची ना. आनी हे जीम हांगा आसले ते आतां बंद पडल्या. वाळपय पालिकेच्या गार्डनाची दुर्दशा जाल्या. वाळपय पालिका ट्राफिकाचो प्रस्न हाताळपाक सामकी फेल गेल्या. पालिकेन बाजार नव्या सुवातेर हालयला. नव्या सुवातेर बाजार हालयल्ल्या कारणान गिरायकूच जायना म्हूण मार्केटांतले दुकानदार बोवाळ मारतात. मार्केट ट्राफीक सेक्शनाचो खूब प्रॉब्लम आहा. म्हणजे ते सायडीन मार्केट येला न्हू आनी आमकां हांगा सायडीन कांयच गिरायक जायना. सगळे मंगळारचे सगळे ते सायडीन. मात मार्केटांत वचपाक सारकी सोपणाच नात. पालिकेन सोपणां बांदून दिवपाचें उतर दिलें, मात ते अजून पाळोवंक ना. 6 म्हयने जाल्ले पूण आमकां आयज पर्यंत ह्या म्युनिसिपालिटीन जी आमकां प्रॉमिस केल्ली म्हणजे मंडळान धरा ती स्टेप्स अजून केल्लेली ना. कोयराक लागून वाळपेकारांचे हाल जातात. नवे पालिका मंडळ वेचून येतकच कोयरा विल्याच्या प्रकल्पाचो प्रस्न जाग्यार घालतले म्हूण लोकांक आस. गार्बेजचे प्रॉब्लम्स आसा तेका बरे हितून मॅनेज करचे की तांकां एक विजन आसची की ताका हांगा आमकां प्लांट जाला पण थंय ताका प्रोसेसींग अजून तेजे कांयच जावं ना. आमी अपेक्षा करता की ही म्युनिसिपालिटी येतली ती मेन व्हडलो प्रॉब्लम आहा तो गार्बेज प्रॉब्लम आहा. कांय वाळपयकार आरक्षणाचेर बेजार आसात. ही रिजर्वेशनां जी डिक्लेअर जाता त्या रिजर्वेशनांसून कसलेच तांकां क्वॉलिफिकेशन जाय अशें नासल्या कारणान रिजर्वेशन आसा म्हणून ते उबे रावतात आनी ते निवडून येतात. पालिका वाठारांत मार्केट, बस स्टँड, नवी पालिका बिल्डींग, हॉस्पिटलां सारकेले मोठमोठे प्रकल्प आयले, मात ते सांबाळपाक वाळपयची पालिका सामकी फेल गेल्या. पालिका रणमाळेंत आयतारा पळयात म्हापसा पालिकेच्या वाठारांतल्या लोकांचे प्रस्न. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आरोंदाच्या जेटीक वोगीच विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय म्हणून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार तेरेखोल उलयलो. जीटीडीसीन नविनीकरण केल्ल्या तेरेखोल किल्ल्याचे उक्तावण केले उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो. जेटीचेर फक्त कोळशाची येरादारी जातली म्हणप चुकीचें. हेर वस्तूंची येरादारी जाल्यार लोकांक आनी राज्याकूय ताचो अर्थीक फायदो जातलो अशें पार्सेकारान सांगलें. आरोंदाच्या जेटीक गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्यान विरोध जाता. न्ही जर आयच्या काळान इनिशिएटीव घेवन बंदर जाता जाल्यार मागीर तें बंदर जाता जाल्यार पोर्ट जाता जाल्यार ते कोळशा खातीरूच आसा हें कोणें सांगलां. थंय कोळसो येवं शकता, साखर येवं शकता, युरिया येवं शकता, बाकीच्यो गोश्टी येवं शकतात न्ही. आनी एखाद्रे बंदर उलाढाल जावंक लागले जाल्यार इकॉनॉमीक तेचो फायदो आसा मरे. आर्थीक सुबत्ता येतली की ना इतलो डोळे झाकून विरोध करूंक जायना अशें म्हाका एक दिसता. दुसरी बाजू आयकून घेवंक जाय. अशा पद्दतीन धोडायलें वता की जणू काय ते बंदर हे कोळशा खातीरूच आसा आनी सगळो कोळशान सगळे गांव काळे जातले. म्हाका सांग आमचे लोक फाटल्या पिडयेन तेच्या फाटल्या पिडयेन हांगा वास्को सड्यार कित्याक रावले रे. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळकाराचे मंत्रीपद काडचें म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता. सेरुला कम्युनिटी नदीची जमीन हाताळपाच्या प्रकरणात दिलीप परुळेकार, ताचो भाव आनी कम्युनिटी नदीच्या अधिकाऱ्या आड FIR घालपाचो आदेश म्हापशेच्या JMFC कोर्टान दिला. रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या हस्तक्षेपाक लागून परुळेकारा आड कारवाय जायना असो आरोप ट्रोजन डिमेलोन केला. I moved the JMFC in Mapsa seeking directions to the police
to register this FIR. And after examining the complaint thoroughly, after having heard the public prosecutor who was defending the illegal activities of the police which was being done under the pressure of the Home Ministers, the JMFC on 14th passed an order directing the police to register my FIR against the tourism minister, his brother, the administrator, attorney, and unknown members who are the managing committee members. It is becoming very clear that the police are still under his control. Otherwise, there has to be an explanation. How was Parsekar's brother-in-law arrested? It was only to embarrass Parsekar and to dislodge him by this Raksha Mantri, who is frustrated and wants to come back to Goa. The people of Goa will never allow him to come back, because we have never seen such a footing chief minister Goa has never seen. घेऊया एक विराम.